Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Goa is not a colony to be colonized by some political party. From history, whoever wins Goa wins Delhi. This time, we will win Goa in 2022 and we will win Delhi in 2024. Remember those golden years when Goa moved forward, Goa progressed, Goa developed. We will bring back that golden age to Goa. आम्ही आज नवमी दिसा शस्त्रांची पूजा करतो. हे नवे शस्त्र म्हणजे हे आमचे नवे ऑफिस. गोंयचे राज हे गोंयकाराच्या हातात उरपाक जाय. दिल्लीवाले, बंगालवाले हे गोंयांत आयले म्हणून कांय जावपाचें ना. ते कितेंय घेवन आयले, ते कड्डांनी घेवन आयले, ते रेशन वाटपाक घेवन आयले, ते आनी कितें घेवन वाटपाक आयले. गोंयकार आपले सत्व, आपले स्वाभिमान विकते दिवपाचे ना. आनी सगळी जायती उदरगत जी केल्ली आसा ती काँग्रेसान केल्ली आसा. पूण लोक आमचे विसरूंक ना, तुमचे सारके कार्यकर्ते विसरूंक ना. देखूनच तुमी काँग्रेसाक इतले फावटी काम करून निवडून घालो आसा. गोंयाक वेगळे वेगळे पक्ष हाडून मुख्यमंत्री मातसो थोडो आनी बीजेपीचे लिडर थोडे हॅप्पी जाल्ले आसात. तांकां जर दिसलें की वेगळे वेगळे पार्टी ते गोंयांत हाडून काँग्रेसची मतां फोडपाचे प्रयत्न करीत आनी परत बीजेपी सत्तेर येत. गोंयच्या लोकांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा की बीजेपी कशें करून सत्तेच्या भायर घालचे. मजगती काँग्रेसीचे बूथ पावंड्यार इलेक्शनाचे काम सुरू. पी चिदंबरम आणि हेर वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी मांद्र्या, मयां आणि कोलवाळे सभा घेतल्यो. काँग्रेसचे सरकार आसले आम्ही बारीक मनशा खातीर काम केला. टॅक्सीवाले, मोटरसायकलवाले, पायलट, तुगेले रिक्षावाले सगळे जे आतां पैसे येताले बारीक मनशाचे आतां पयशे आसा. आज सगळे बारीक मनीस, बारीक लोक सगळे फायदेशीर जाल्ले आसा. सगळ्यांक वीक आयला सरकाराचो. The central government collects 3.5 lakh crore rupees, 3.5 lakh crore rupees from petrol diesel taxes. They are running on your sweat and blood and your misery. लोकांक कितें जाय? लोकांक आज पेट्रोल उणी जाय. लोकांक आज दिसावळी देशपेस जाता तो उणी जावपाक जायो. आणि आमगे काँग्रेस गव्हर्नमेंटान सदां हें काम केलो आहा. खंबीर डिसिजन घेतले. आमचे चिदंबरम साहेबान आमकां डिसिजनाक सपोर्ट केलो आनी सांगलें इनफ इज इनफ. द डिफेक्टर्स विल नॉट बी रिनॉमिनेटेड अगेन फॉर एनी ऑफ द पार्टीज कॅन्डिडेट्स. I hope you understand. No candidate will be imposed from above. We will ask you, I will come and ask you, give me names of candidates who can win. The criteria are loyalty. Number one, loyalty. Number two, integrity. Number three, acceptability to the workers. According to me, the number one issue is unemployment. Every family has one child, boy or girl, son or daughter, who has graduated and is unemployed. The BJP government cannot create jobs. They don't know how to create jobs. They know only how to destroy jobs.